राष्ट्रीय हरित लवादाचे निर्देशक पाळो दीत मंगळारा CRZ कलेक्टर आणि गोयचे विविधताय मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कानोळे बांदाची पळोवणी केली। ह्या वेळार एकठांय केल्ल्या डेटाचो वापर एक व्यापक प्लान तयार करपाक जातलो, जो बेगोबेग फुडल्या विचार विनिमय आणि कृती खातीर संबंधित प्राधिकरणाक सादर करतले। मजगती कानोळेच्या बांदा संबंधी WRDGचो जो डिझायन आसा तो पर्यावरण घातक आसा म्हूण कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान राष्ट्रीय हरित लवादांत याचिका दाखल केल्ली। कंदोलीम बांद फ्रॉम नेरुल बीच टू काकुलो हाऊस हो एक व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू जाल्लो आसा गेल्या 2 वर्सांनी आनी CCFन हो इश्यू जेन्ना लोकांनी नजरेक हाडून दिलो तेन्ना घेतलो आनी फुडें येयलो। CRZक GCZM जी ऑथॉरिटी आहा तांकां कंप्लेन केले। तेंचे हो जो बांद पळय आसा तो WRD करता, पण WRDचो जो डिझायन आसा पळय इट इज अ टोटली डिस्ट्रक्टीव ऑफ एनवायरमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी। सायडीन तुम्ही पळयशात जाल्यार कॉन्क्रिटाची एक तेंच्यांनी बेस घातला, थंयचे कितलेच मॅनग्रोव्ज आसले ते कातरल्या तेणी, ते आमी दाखोवनूय दिल्लेले आसा विथ द फोटोग्राफ्स एंड एविडन्स। एक पोंय आसली फुडें ती तेंच्यांनी पुरोवन थंयसर तेंच्यांनी ब्युटिफिकेशन कितें करता म्हणून एक प्लॅन तेंचो। जेन्ना रिसोर्सीस तुमचे कडेन आसा, नॅचरल रिसोर्सीस जी पोंय आसा हे सांबाळचे सोडून ते पुरोवन तेचेर दुसरेंच कितें तरी करपाचें एक प्रयत्न हो WRDन केल्लो आसा। आतां हो बांद पळयशी जाल्यार थंयसर जे नेरुल ब्रिजा कडसून उणेंत उणें 700 मिटर्स पयस आसा आनी हेची वीथ जी पयलीं 2.5 मिटर आसली ती आतां तेंच्यांनी तर कॉन्क्रीट येतल्या ते ऑलमोस्ट अरावंड 8 मिटर्स एके कडेन लागता, थोडे कडेन 10 मिटर लागता आनी थोडे कडेन टनाक तेंच्यांनी 22 मिटर सुद्दां पुरयल्ली आहा। हाचेर आमी ऑब्जेक्शन घातलेलें, बाबा इतले तुमी वीथ कित्याक 3 मिटर बांद तुमी रिटेन करतात, कोणाचें ऑब्जेक्शन नासलें, पण तेंची पॉलिसीज वेगळ्योच आसा। इट इज लायक गिवींग द बेनिफिट्स टू द बिल्डर्स अशें आयकून येयल्यार सायडीची जी जमन आहा, पाड जमीन आहा, जे मॅनग्रोव्ज आसा ती सगळी बिल्डरांनी एक्वायर केल्लेली म्हणून आयकून येयला। आनी हे जे डेव्हलपमेंट कितें करता दॅट इज नॉट फॉर द विलेज, इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द बिल्डर लॉ। त्या खातीर आमी हेचेर ऑब्जेक्शन घातलेलें आनी आयचें जें इन्स्पेक्शन जें जाता इट इज ऑन द डायरेक्टिव्ज ऑफ नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल। थंय आमी आमचें पेटिशन फायल केलां आनी तेंच्या डायरेक्शनाचे प्रमाणे आयचें इन्स्पेक्शन जाता आनी हो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जो कितें आहा तो ते NGTक ते सबमीट करतले आनी NGT तेचेर स्टडी करून तेचेर कितें वर्डिक्ट देता दॅट वी आर लुकींग फॉर। आनी हे आमचो बांद जो पळय आसा हो आमच्या जाणट्यांनी आमकां करून दिले। जेन्ना आमी ल्हान आसतना हे बांदा वयल्यान इल्लीशी वाट आशिल्ली, ते वाटे वयल्यान येतालो। आतां हे म्हणटा कितें सांग पळय, तो 3 मिटर आसलो, 7 मिटर आसलो, ना तो धाकटुलो आशिल्लो, 2.5 मिटर बांद आशिल्लो, बेश्टो फातरांचो आशिल्लो बांद तो। आनी त्या हातूंतसून वचून आमी निल्ला थंय व्हड्यान बसून आमी क्रॉस करताले ते बांद। आतां हे आयले नवे आयले आनी सांगता हांगा 7 मिटर बांद आशिल्लो, 4 मिटर बांद आशिल्लो म्हणून हे सांगता। हें सगळें आतां सगळें पाड पडिल्लें आहा। ही पंचायती आमी कितलीं कंप्लेनां केलीं, कोण आयकना, कळ्ळें न्ही। आनीक पंचायत फुली डिपेंड आसा आमच्या MLAचेर, कळ्ळें न्ही। जो पळय तो कितें सांगता न्ही, बाबा तो म्हणटा हे ते केळें जालें ते केळें म्हणटा ते, तो फातर जाल्यार फातर म्हणटा ते, कळ्ळें न्ही। ते दुसऱ्यांक लोकांक केअर करिना। आमी कितलेशेच इश्यू ग्रामसभेक घाले जाल्यार एकूय हें जायना। आतां तो एक सेक्रेटरी आमचो आयिल्लो आहा, ते हांवें एका प्रोजेक्टाचें ताका घाल्लें जाल्यार तो छातयेर हात मारता, आपणान दिला म्हणटा तो लायसन ताका, आपणान दिलें ऑक्युपन्सी म्हणटा तो। आमी कितें करूंक शकता मागीर?